तीच भावना या लोकांकडे निष्ठा आसा आणि जो पैसो एक पैसो आसूं 1 लाख रुपया आसूं तो सत्कारणी लागतलो कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर लागतलो ही खात्री आसा म्हणून हो पैसो तांचे कडेन येता आनी लोक तांचे खातीर वावर करतात। इश्टानो आमी कोंकणी खातीर वावुरतात कारण कितें कोंकणी आमचे सादी समज कोंकणी 8वे वळेरेंत गेली म्हणून कोंकणीची वावरां लागून कोंकणी साहित्य अकादेमींत पावली कोंकणी राजभास जावन पावली संविधानाच्या 8वे वळेरेंत पावली। आज आमकां कोंकणी ही राष्ट्रभाषाच न्ही राष्ट्रभाषा ज्यो 20-24 राष्ट्रभाषा आसात तातूंतली कोंकणी एक म्हालगडी म्हणटा ल्हान न्ही सगळ्यांच्या बरोबरीन ती आसा हें हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयता अणभवता तेन्ना म्हाका चड जाणवता म्हणटात आनी भाशा मंडळाक आनीकय म्हणटावचो आनी भाशा मंडळाक म्हजो इतलोच आशिर्वाद जाणटो ह्या नात्यान सांगता एक इतलोच आशिर्वाद जी ध्येय घेवन जें ध्येय आनी जी मोख सादपा खातीर भाशा मंडळ वावुरता ती मोख तांकां बेगीन साध्य जावची आनी असो एक वेळ येवचो की भाशा मंडळाची आमकां गरज ना असो वेळ येवचो म्हणजे भाशा मंडळ ज्या कामा खातीर वावुरता तें काम बेगीन तडीक पावचें। कळनासतना प्रसिद्धी नासतना खूब जाता। जेन्ना 2012 वर्साक माध्यम विशयाचेर चळवळ जावन फक्त त्या वेळाचेर 4000 भुरगे कोंकणी माध्यमान शिकपी इतलेच उरिल्ले ते आज सादारण 7120 लागीं पावल्यात म्हणपाचें आमकां ह्या 5 वर्सांत इतली वाड ऑलमोस्ट दुपेटीन म्हणल्यार संख्येन एखाद्यार ही संख्या कमी आसत म्हणून बाकीच्या ज्यो शैक्षणीक संस्था आसात तांकां प्रोत्साहन दिवन तांकां जे मुळाव्या शाळांच्या गरजेचें तें उजवाडावन तांचे मरान पावोवन तांकां उत्तेजन दिवप हें कोंकणी भाशा मंडळाचें कार्य अशें आमकां दिसता आनी हें कांयच गाजोवाज करनासतनाय कोंकणी भाशा मंडळ करता। टेल्स ऑफ टॉलस्टॉय जे ट्रान्सलेशन आसा 18 to 81 स्टोरीज अशा साबार पुस्तकाचे ते मानकरी भौमानेस के.बी. राव सर। पळोवया तांचेर एक ल्हानशे चर्चित। Many years ago, Madhavi, who was my student in college, she was the driving force actually. She gave me the idea that I could translate some good books into Konkani. And I said, my father had initiated me in Tolstoy. He introduced Tolstoy to me when I was about 11 or so. And I said, why not the Tales of Tolstoy? And so I started translating story after story for the Tsar. And she was kind enough to publish them in Tsar, the magazine. And she was even thinking of making it into a textbook into a publication. Unfortunately, she passed away. And then Sarekar and Manerkar, Girish Manerkar, took interest and they said, let us publish it. And I was quite happy about it. And when I came to know that I had received a prize, I was rather surprised. I said, I hadn't expected it, in fact. But when it came, I was quite happy about it. And naturally, I said, good. And so I said, let me have the full proof
that I am having it. So when I saw the invitation card and my name there, I started talking about it to my friends in my relations. Even then, I had kept it quiet. I had not talked about it to anybody at all. Yeah? And it's a great thing because at my age, getting an award is something very special. And most of my relations are quite happy about it, and they are sending the congratulations almost every other hour. And so that is more or less what I can say about the book Tolstoy, The Thunder. Do you have any specific questions? पत्रकारिता राज्य पुरस्कार 2018 अंक लाभला.